महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सध्या सुरक्षा यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा। महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी सीमेचेर दोडामार्ग वाठारांत सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा। दोडामार्ग वाठारांत पुलीस, एक्सायज आनी RTOचे तपासणी नाके आसात। तिनूय नाक्यांचेर सुरक्षा यंत्रणा सामकी कडक केल्ली आसा। पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा। 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शुक्रारा दोडामार्ग वाठारांत एका कॅनलांत दडोवन दवरिल्ल्यो 46 सोऱ्याच्यो बाटल्यो पुलिसेक धरपाक येस आयिल्ले। ताचे उपरांत पुलीस यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा। तपासणी नाक्याचेर दर एका वाहनाची कडकपणान तपासणी करतात। ह्या तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा। रात दीस पुलिसांची गस्त चालू आसा। 20 नोव्हेंबराक महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातलें। ताका लागून गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात सोऱ्यांची तस्करी जावंक शकता असो एक अदमास आसा। ते खातीर दोडामार्ग तपासणी नाक्यांचेर सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर दोडामार्ग चेकपोस्टा वयल्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत।